मोहीन बाब सारकें सांगा दाबोळेचें कशें कितें? अरे दाबोलीमचें भवितव्य कितें रे बाबा? दाबोलीम 2024च्या इलेक्शना उपरांत उरतलो न्ही? एटिट्यूड रे. Attitude is the most important thing. But what is the question, you know? It is not the question of Attitude is the question here. change your attitude. Means change the question. आणि दिसाचे कडकडीत वत, रातचो कुलकुलो आणि सकाळचो फातोडेर न्हू. कसलें वातावरण रे सद्या. नवीन एक म्हणजे वातावरण तयार झालं गोंयांत. Aren't you worried this वातावरण is hampering our brands? I am worried about the negative publicity being given by some responsible people. म्हणजे आमच्याबद्दल उलयता आ आ अशें हांवें म्हणूं ना. Moin, imagine a young lady walking on a zebra crossing is Bomb on the road. Hari, it means lady is following traffic rules. Lady. हे रे दाबोळेचेर फोटोचो ना मरे आमकां फुडें. विश्वास दवरपाचो मरे तुमचेर दाबोळेच्या इशूचेर. म्हाका एक सांग, तुवें केन्ना कोणाक घरा सोडला? मोवीन बँकॉक, थायलंड, मलेशिया. सगळें मेळटा. म्हणजे मतलब नहीं समझा सर मैं. समझने वाले को इशारा काफी है. हां थंय सगळें मेळटा पण फिश करी रायस मेळटा आमच्या गोंयांत मेळटा तशी ना मरे. मोवीन यू नो दॅट स्नूप डॉग. I am a fan of his. अशें तो अमेरिकन रॅपर यू आर इज फॅन केन्नाच्यान. सोड आय जस्ट लव हिज कोट्स. दे आर सो फनी. वन ऑफ द स्नूप डॉग दिस इज कोट सेज द मोर यू आर मेडिकेटेड द मोर यू आर डेडिकेटेड. हें जावपाक शकना. लेट अस स्टार्ट दिस न्यू कल्चर. अशें आमकां तसलें तेजें कल्चर नाका रे हांगा. हांव बेश्टो म्हणटा तें. आमकां नाका तसलें कल्चर नाका आमकां कळ्ळें तुका. मेडिकेशन आनी तें डेडिकेशन. पण कितें सांगा आदले रॅपर कितें आसले रे आदले रॅपर ते आदले रॅपर रे. आदलो तेंप गेलो. त्या एक म्हणणें आहा ते आदले पोदेर गेले म्हूण. आतां दुसरे पोदेर येयला. बरो पाव करता. नाव दीस इज द रफ लँडींग. मोवीन दीस इज द रफ लँडींग. आदले पोदेर जे पाव आनी उणें तोर्रात उणें करताले पळय भट्टेन ते आयच्या पोदेर येनार ती. आयज ते उणें मेळना ते पाव मेळना सारकें ते तोर्रात मरे कुरकुरीत उणें सारकें.